5 शिरगांव लेंगाय देवीची जात्रा 21 तारखेर आसा आनी ह्या अनुशंगान ज्यो आमी इन्फ्रास्ट्रक्चरान डेव्हलपमेंट केला किंवा काही दुर्घटना जावंक जायना म्हणून ज्यो उपाययोजना केल्ल्यो आसा तेजी पाहणी करपाक आमी हांगासर गेल्ले आमच्या बरोबर उत्तर गोंयचे जिल्हाध्यक्ष आसले श्री यादव तशेंच DYSP SP फायर एंड इमर्जन्सी सर्विसीस हेल्थ आनी इतर जी लायन डिपार्टमेंट जे आसा तांकां सगळ्यांक आपयल्ले आनी आयज आमी पळयल्या उपरांत ऑलमोस्ट 99% सगळें काम पूर्ण जाल्लें आसा आनी आज रात्री आमी एक मॉक ड्रील घेवपाचें आसा की एक सिच्युएशन अशें क्रिएट करतले एक रिहर्सल मारता पळय तशा पद्दतीचें एक आमी मॉक ड्रील घेवपाचें आसा आनी ते जाल्ल्याच नंतर आमच्यो ज्यो उपाययोजना केल्ल्यो ज्यो आसा ह्यो कितले पर्यंत यशस्वी रित्या काम करूं शकतले हेजेर आमकां एक कन्फर्मेशन जाता ती आयज आमी घेवपाचें केल्लें आहा आनी आयज आमी सगळें पळयत आसतना वेवस्थीत सगळे ज्यो लोकांक येवपाक जो रस्तो ओपन दवरलेलो आसा वचपाक एक वाट दवरलेलो आसा झाडांक स्पेशल रस्तो दवरलेलो आसा किंवा देवळा फाटसून लोक कशे इन क्यूज देवळान वयतले झाडांक हेका लागून वाट डायरेक्ट दवरलेली आसा आनी जे लोक पब्लीक जी येतली भावीक येतले तांकां इन क्यूज भितर वचपाक लागून प्रयोजन करता ह्यो सगळ्यो योजना इंटॅक्ट आसा काय ना किंवा होमखंडा कडेन कितलें सिच्युएशन आसतलें हेजो एक पूर्ण सिनारियो क्रिएट करून एक नवांक आयज मॉक ड्रील घेवपाचें पण म्हाका दिसता की सगळें वेवस्थीत जाल्लें आहा काम आमी देवा कडेन मागता वेवस्थीत सगळी ही जात्रा करून घेवची भावीक जे मोठ्या उमेदीन शिरगांव गांवांत येता सकाळच्या पहाटेच्या 2 देवूळ सुरू जालें अशें देवस्थान अध्यक्ष श्री दिनानाथ गांवकर हांच्यांनी म्हायती दिल्ली आसा तेन्ना जे सबंद गोंयभरचे जे भावीक भक्त जे मोठ्या उमेदीन येता आपणाक देवाचें दर्शन जावपाक जाय ते 2च्यान सुरू करूं येता तेंच्यांनी आनी मोठ्या आनंदान हें दर्शन जातलें देवाचे जो व्रत जो धोंड येता त्या धोंडांनी सुद्दां एक विनंती आसा की तेंच्यांनी सुद्दां इश्ट पद्दती प्रमाणे देवळान येवन देवीचें दर्शन घेवचें तळयेर वेवस्थीत रित्या आपली आंघोळ करची आनी जो अग्निप्रवेश करपाचो आसता त्या टायमार सुद्दां संयम बाळगून सरकारी यंत्रणेक तेंच्यांनी सपोर्ट करचो ग्रामस्थ आसतले देवस्थान आसतले वॉलंटियर्स आसतले हेचे सगळे इन्स्ट्रक्शन मानून देवान जशें जो टायम दिल्लो आसता तो टायम पुराय करपाक लागून जी वेळ आसता त्या वेळाचो भान दवरून सगळ्यांक हें दर्शन जातलें किंवा हो अग्निप्रवेश सगळ्यांक मेळटलो ह्या उद्देशान सगळ्यांनी संयम दवरून हो अग्निप्रवेश करून आपले व्रत जे आहा तें पूर्ण करचें अशी विनंती करता सगळ्यांक तुमकां म्हणजे आमच्या गोमंतक जनतेक हांव एक कळकळीचें आपोवणें दिता आनी तांकां सगळ्यांक मागता की हो व्रत जो आहा तो पूर्ण करता अंदाजे कितके भावीक हांगा येवं शकता अशें तुमी धरला तशें पळोवंक गेल्यार लाखोनी लोक हांगासर येता जात्रेचो दीस हो 21 तारखेक जाता पण तेच्या नंतर 5 दिसाचो जो कौलोत्सव जो आसता त्या उत्सवाक सुद्दां लोकांनी भावीक भक्तांनी मोठ्या उत्साहान हांगासर येतात आनी सामील जातात तितून सुद्दां अशी गर्दी जाता पण ही गर्दी खंय तरी कमी करपाक लागून सरकारच्यो योजना आसाच पण लोकांनी संयम बाळगूपाक जाय हें सुद्दां तितलेंच म्हत्वाचें आसा आनी हें बाळगचें अशी हांव परत परत विनंती मॉक ड्रील साधारण कितलो मॉक ड्रिलान आमी अशे 2 इन्सिडंट अशे जाल्या अशें आमी एक सिनारियो क्रिएट करता खंय तरी उगो लागलो खंय तरी इमर्जन्सी ते शुद्ध पडलें त्या टायमार त्या जाग्यार ती एम्बुलन्स पावूंक शकता काय ना ती फायर एंड इमर्जन्सीची गाडी पावूंक शकता काय ना अशा तरेचें सिच्युएशन क्लियरली मेळपाक जाय तरूच तें आमचें काम केल्लें यशस्वी जाल्लें आहा अशें आमकां सिद्ध जाता म्हणून हें मॉक ड्रील जाय पण साधारण कितलो तास चलतलो रातभर चलतलें ना मॉक ड्रिलाचो एक वेळ आसता तो फक्त एक 15 ते अर्दे वर ह्या सिनारियो क्रिएट केल्लो आहा तो आमी कंप्लिटली तेजेर मात करूंक शकता काय ना इतलेंच हें आमकां फायंड आवट करपाक आयज आमचे कडेन आमचे पुलीस यंत्रणा जी दवरलेली आहा
कॅमेरा सिस्टम आमी कोणा कडेन बसयल्या व्हडली स्क्रीन बसयली बरोवपाच्या ती आयज चालू जातली त्या मॉकड्रिलाच्या टायमार सुद्दां आमकां कळटलें की खंयच्या एरियेन कितें जाल्लें आहा त्या स्क्रिनीर बसोन जो ऑफिसर आसतलो तो फायंड आवट करूंक शकतलो आनी वॉकी टॉकीचेर ताका सगळ्यांनी मॅसेजी वयतले की अमके कडेन अमकें जाल्लें आहा तेन्ना हें तुमी अरेस्ट करचें किंवा तेजेर कंट्रोल करचें अशे तरेचे हे जे 15 मिनटां विदीन 15 मिनिट्सान तें कंप्लीट जाता